बाबा भणीनो, एका घरांत एक शेमाय येताली आनी ह्या शेमायच्या बरोबर त्याच घरांत एक नातू आसलो तिचो. आनी ह्या शेमायन बरे आपुरबायेन आपल्या नातवाक बरो ल्हानातलो व्हड केल्लो. आनी हो नातू तोरी आसतना ह्या नातवाक जेन्ना तो तरणाटे पिरायेचेर पावता तेन्ना ताका वायट इश्ट सांपडटात, बॅड फ्रेंड्स. आनी ह्या बॅड कंपनीक लागून तो गुंगी वखदां घेवपाक सुरू करता, तो सोरो पिवपाक सुरू करता. आनी जेन्ना शेमाय कळटा तेन्ना शेमाय कितें करता जायत, शेमाय मागणें करता आपल्या नातवान आपलें जिवीत बदल्ल्यार पुरो म्हूण. आनी शेमाय मागणें करता. त्याच बरोबर शेमाय आपलो नातू वायट मार्गार गेला म्हूण आपल्या नातवाक क्रिटिसायज करिना. ही शेमाय आपल्या नातवा सांग आतां वेळ सारता, आपलो अदीक मोग ह्या नातवा सोबें दाखयता. आनी इतलो मोग ही शेमाय आपल्या नातव्या सोबें दाखयता की एक दीस हो नातू आपलें जिवीत बदलता. जो वायट रस्त्यार गेल्लो तो नातू आतां बऱ्या रस्त्यार येता. मागण्या वरवीं आनी मोगा वरवीं ही शेमाय आपल्या नातवाचें जिवीत बदलता. आयज आमी शुभ वर्तमानांत बऱ्या गवड्याची खबर आयकता. हो बरो गवडी कितें करता जायत, ताचें काळीज लासतालें, ह्या बऱ्या गवड्याचें काळीज लासतालें ती सांडलोल्या शेड्या सोवें. आनी कशे भाशेन हो बरो गवडी तो बरो गवडी म्हणिना आसूं नोय मेंढरां म्हजे बरोबर आसा, एक सांडली जाल्यार कितें जातलें व्हडलें, वॉट अ बीग डिफरन्स. ना, ती सांडलोली शेडी त्या गवड्याक अदीक म्हत्वाची आनी ताका लागून नोय मेंढरां थंयसरूच सांडून तो गवडी सोदीक वेता आपल्या मेंढराक. तें मेंढरू तो कांट्यांनी सोदता, तें मेंढरू तो झिलांनी सोदता, तोड्यान सोदता, आख्खो दोंगर सोदता. आनी शेवटाक कशेय भाशेन करून सोदून त्या बऱ्या गवड्याक तें मेंढरू मेळटा. आनी जेन्ना तें मेंढरू ताका मेळटा तेन्ना तो बरो गवडी त्या मेंढऱ्याक आपल्या वेगेंत घेता, खाक्यांत घेता, ताचो मोग करता. बाबा भणीनो, आमच्या देवाची वेंग सदांच उक्ती. आमचो देव एकदम मोगाड दयाळ तो, पूण जायते पावटी आमकां देवाचो वाज येता आनी देवाची वेंग आमी सोडून वेता आनी पातकी जिवीत आमी आमच्या जिवितांत आपणायता. पातोक आमकां थोडोच वेळ कुशालकाय दिता, पूण गिल्ट आमच्या काळजांत भितर निर्माण करता. आमकां आमचें पातोक देवा कडसून पयस व्हरता. आनी त्या पासत आयज शुभ वर्तमान म्हाका आनी तुका आपयता. देव म्हज्या सोदीक, देव तुजे सोदीक येता. गॉड इज कमींग टू सर्च अस. देव म्हाका बक्षिपाक रेडी. हांव जितले पावटी चुकता तितले पावटी देव म्हाका बक्षिता. देव म्हजे सोदीक येता. हांवें फकत देवाक मेळपाक जाय. जे परी देव म्हजे सोबत ओडून येता तेच भाशेन हांवें म्हजें पातकी जिवीत सोडून दिवन कुमसाराच्या साक्रामेंतांत वांटो घेवन केदें व्हडलें पातोक जावं हें पातोक सोडून देवा सुरशी परत वचूंक आमी प्रयत्न करुया. कित्याक देव हांव केदोय व्हडलो पातकी जाल्यार पासून देवाची वेंग सदांच उक्ती म्हाका. बाबा भयणीनो, आतां आमी आमच्या जिवितांत पळयता जायते मनशां आसात ती आपल्या पातकाक लागून कोस्तावतात. दे आर सफरींग बिकॉज ऑफ द सिन्स दॅट दे आर कमिटेड. इट हॅज बीन द बर्डन इन देयर लायफ. दे हॅव बीन स्लेव्स ऑफ सिन्स. आनी त्या पासत आमी कितें करचें काय? आयज आमचे नदरे मुखार ड्रग एडिक्ट दिसती पडटा. दे आर स्ट्रगलिंग, ट्राय करतात सोडपाक पूण जायना. आयज आमच्या तांचे बारीक मिस्टेकीक लागून क्रिमिनल्स आमकां मेळटात. आनी ते पासत तांचेर आमी कितें करचें काय? गायन करून तांचेर गीत काडून तांकां क्रिटिसायज करचें काय? ना बाबा भणीनो, आमी असल्या मनशांक जांकां समाजांत भायर आयल्याय तांचे सोबें आमचो मोग आमी दाखोवया. लेट अस स्पेंड टायम विथ देम. लेट गॉड यूज अस टू चेंज देयर लायफ.
आमी जेन्ना तांचे सांगाता वेड सरता, जे पातकांत कश्टवतात, जांकां समाजांत भायर आयल्यात, तांचे सगळे आमी वेड सारता, तेन्ना देव आमकां वापरता तांचें जिवीत बदलपाक. गॉड कॅन यूज अस टू ट्रान्सफॉर्म द लायफ ऑफ द सिनर्स. गॉड कॅन यूज टू ट्रान्सफॉर्म द लायफ दोज हू आर अफ्लिक्टेड. आनी त्या पासत दुसऱ्याक आमी क्रिटिसायज करपाचे सुवातेर, दुसऱ्याक आमी तासपाचे सुवातेर, हाव कॅन आय हेल्प दॅट पर्टिक्युलर पर्सन, ताचेर आमी नियाळ करुया. आनी आयचो विशय आमकां उलो करता, देव आमचे सोदेक येता, आमी देवाक मेळूंक वचुया. तेच बरोबर आमी दुसऱ्याकूय व्हरोया देवा सरशी. हेंच करूंक ह्या मिसा भेटेंत आमकां सगल्यांक कृपा मागुया.